सगळ्या आजच्या पत्रकार परिषदेक आमी सगळ्यांचे स्वागत करता. पत्रकार परिषदेक आज आमच्यानी आमच्या आर्ट एंड कल्चर खात्याचे डायरेक्टर विवेक नाईक आसा, तशेंच आमच्या तियात्र अकॅडमीचे प्रेसिडेंट एंथनी बारबूथ उपस्थित आसात आणि सगळे पत्रकार बंधू. आज पत्रकार परिषद घेत असताना खूप आनंद जाता की म्हाका दिसता गेली कितलीशींच वर्सां आमी गोंयांतल्यान पंढरी वचपाची वारी, आनी ती वारी 2009 सुरू जाली. महाराष्ट्रांतल्यान ते खूप मोठ्या प्रमाणात वताल्यो, पूण गोंयांत तशें 2009 पयली वारी सुरू जाली आणि त्यानंतर एक प्रकारचे म्हणजे पंढरीच्या विठुरायाच्या दर्शनाक वचप आणि पायी चलत वचप अशा प्रकारचो प्रथा आणि अशा प्रकारची परंपरा महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणात आशिल्ली. ती प्रथा गोंयांतल्यान सुरू जाली आणि त्यानंतर फाटल्या साधारणशे 2-3 वर्सां विधानसभेमध्ये सुद्धा खूप जण आमदार ज्यो गोंयांतल्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी ज्यो वारी वताल्यो त्यांच्यो समस्या, त्यांच्यो प्रश्न ते विधानसभेक येवपाक लागले आणि एक प्रकारचो खऱ्या अर्थान पळयलें जाल्यार तें सगळें एक्सप्रेशन करतकर लक्षांत येतालें एक आध्यात्मीक तो जी एक प्रकारची प्रथा आणि बाकी हे सगळं संप्रदाय जो आसा न्ही म्हणजे गोंयांत खूप मोठ्या प्रमाणांनी निर्माण जावपाक लागलो आणि ती खूप बरी गजाल. आणि त्यानंतर आमी सरकारान थारायलें की ह्या वारीक आमी सपोर्ट करतलो आणि गेल्या फाटल्या वर्साक विधानसभेक फाटल्या गेल्या ती सेशन पावसाळ्या सेशनाक आमी ह्या वर्सांतल्यान ती वारी खातीर वेगळी स्किम्स लॉन्च करचे अशा प्रकारचे एश्युरन्स त्या वाटेन आमी दिल्ले आणि ते आज ते पुराय करता आसतनाच माननीय मुख्यमंत्री, गोंय सरकारचे सगळे आमचे आमदार मंत्री ह्या सगळ्यांनीच आमकां तितलोच पूर्णपणे सहकार्य ह्या सगळें करपाक दिलें आणि ते आमकां आर्ट एंड कल्चर खात्याक ही योजना करपाचें भाग्य आमकां मेळ्ळें आणि त्यामुळेच फाल्यां ताजो विशेष कार्यक्रम दवरलो आणि त्यामुळे ताजी एक विस्तृतपणे माहिती आणि फाल्यां वारीक वचपी जे लोक आसा तांणी येवचें अशा प्रकारचे म्हणून ते आसा आणि सगळ्यांक कळची म्हणून आज विशेष करून पत्रकार परिशद. म्हाका ह्या योजने संदर्भांत सांगता आसतना खूब आनंद जाता की आमी सादारणशें म्हणजे गोंयभरांतल्यान बाबा कितले लोक वता असो प्रकारचे एक रजिस्ट्रेशन आमी सुरवात केली आणि ते सुरवात करता आमी लक्षांत घातल्या नंतर गोंयभरांतल्यान सादारणशे 38 आमकां वेगवेगळ्या प्रकारची एप्लिकेशन आयली आणि तातूंतले म्हणजे आमी पयलेच म्हणिल्लें की ताजी कॅटेगरी आमी केल्ल्यो आणि कॅटेगरी कशी 40 जे मिनिमम 40 जे लोक आसा तो एक गट, 40 पेक्षा चड, 100 पेक्षा चड आणि ताजे पेक्षा चड. तातूंत 2 असे गट आशिल्ले ते 40 पेक्षा कमी म्हणजे 20 पेक्षाय कमी आशिल्ले म्हणजे ते 2 आमी रिजेक्ट केले आणि त्यानंतर सादारणशे 36 ग्रुप जे आसा वेगवेगळ्या गोंयांतल्यान ते आमी ह्या योजनेक ज्या वर्साक ते आमी ग्राही धरले आणि सादारणशे टोटल संख्या 3700 लोक गोंयांतल्यान वारीक जे आसा न्ही पंढरपुरा वतली अशा प्रकारे रजिस्ट्रेशन आमकां आमचे कडेन जाल्लें आसा. आतां त्या स्किमी अंतर्गत आमी कशें ताका मदत करता आसा आमी म्हणलें आसा की जो ग्रूप मिनिमम 40 आसतले ताका आमी 1 लाख दितले आणि ताच्या पेक्षा चड जी संख्या म्हणजे 80 म्हणजे त्यातले 120 अशें करत त्या प्रमाणे आसा की मॅक्झिमम त्या योजनेक आमी 5 लाख रुपया पर्यंत तांकां मदत करपाच्या संदर्भातलो आमी ह्या योजनेक तरतूद केल्ली आसा. आणि तातूंत आनी कितें आसतलें तातूंत एक गटाक आमी आर्थीक सहाय्य दितलेंच, त्या बरोबर तांकां एक गव्हर्मेंटाचें आय कार्ड, एक तांकां बोटवो, एक तांकां टोपी, एक आय कार्ड, बोटवो आणि तिसरें टोपी अशा 3 आणि त्याच बरोबर प्रत्येक ग्रुपाक जे आसा न्ही मेडिकल किट जे आसा न्ही म्हणजे मिनिमम जे आसा कितें जाय ताणें
तेणें आमी मिटींग घेतली आनी त्या खातीर ताणें सांगलें की आमकां कितें जाय बीन आसपाक त्यो गजाली आमी तांकां दिल्ल्यो आसा. म्हणजे पयर आमी सगळ्या ग्रुपांक हाडून थंय मिटींग घेतली, तांचें शेवटचें म्हणणें कितें आशिल्लें अशें सगळें आयकून घेतलें. म्हणजे समजा एखाद्या वेळाचेर स्किमी मध्ये कितें तर दुरुस्ती करपाचें आसा जाय पूण ताजे पयलीं तांकां आपयल्लें. पूण सद्याक तरी म्हाका दिसता जे 36 जे ग्रूप आसा ते ग्रूप ह्या योजने संदर्भात खूप समाधानी आसात आनी तांणी काल समाधान व्यक्त केला. आनी ती योजना फाल्यां आमी सकाळी 10 वरांचेर जी आसा न्ही आमचे कला अकादमीक आमी लॉन्च करतले. आनी त्या कार्यक्रमाक गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित आसतले. त्याचबरोबर आमी सगळ्या मंत्र्यांक आपयला, सगळ्या आमदारांक आपयला विशेष करून त्याचं. आणि सगळ्या लोकांक सगळे जे आमचे 36 वाले जे लोक आसा न्ही बरे न्हेसून नटून सटून बाकी सगळे म्हणजे तो एक फील येवचो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ताचें आयोजन केल्लें आसा. आनी आजच्या ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान आमी संपूर्ण गोंयभराचे आमचे ह्या म्हणजे संप्रदायाचे लोक म्हणजे तांकां आमी सगळ्यांक आपयताच. त्याच प्रमाणे गोंयांत एक सद्भाव निर्माण जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे काम बरें जाता म्हणजे एक गजाल जे वता ते लोक अत्यंत निरोगी आनी सुदृढ जाता. म्हणजे सादारण जे 10-15 दीस चलप म्हणल्यार तो मनीस आसा न्ही तो पूर्णपणे आसा न्ही शारिरीक दृश्टिका सुदृढ जाता. मग त्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी व्यसनमुक्त आसा, खंयच्याच प्रकारची ताका बाकीचे खंयच्योच गजाली लागना. आणि तो एक बरो सज्जन सद्वीक अशा प्रकारचे वातावरण जे आसा न्ही तो परत बॅक येता. म्हणजे ताका बसीचेय आमी आर्थीक सहाय्य ताका दितात. अशा प्रकारचो एक बरो कन्सेप्ट जो आसा न्ही की आज गोंय सरकार फाल्यां लॉन्च करता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यांक ताची म्हायती कळची म्हणून आज विशेष करून आज आमी पत्रकार परिशद आपयली आसा. त्यामुळे तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रसाराच्या माध्यमांतल्यान ही सगळी म्हायती आसा न्ही आमी तुमकां स्कीम दिल्लीच आसा ती विस्तृतपणे तुमच्यांनी मांडपाक येता, लोकां कडेन दवरपाक येता. प्रिंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान हांव परत एकदां तुमी सगळे पत्रकार बंधू इतल्या म्हणजे तातूंत आफेले आयले म्हणून सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता.